Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू इकरा बराबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलोयलो. जुदेवानो आनी जेरुसलेमांत वस्तेक आसलोल्यांनो, हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीत दियात. देवान तुमचे मोदें नाजारेतचो जेजू आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान ओचोरयां आनी विस्मितां आनी खुणां केलीं. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलोले येवजणे प्रमाणे सगळें आदीं फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आधीन केलो आनी समूर्त नासलोल्या मनशां उद्देशी तुमी ताका खुर्सार खिळावन जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या बांदपासांतलो सोडोवन पुनर्जिवंत केलो. कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यांत धरूंक केन्नाच घडोवंक नजो आसलें. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो ओत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पोरयान सवसायेन सुस्त जातोली. कित्याक तूं म्हजो ओत्मो नोरकांत सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटोली आनंदाची भरती. भावां भयणीनो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो परजापोती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मोदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले संस्थीच्या एकल्याक आपल्या शिंवासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिशिक्ताचें पुनर्जिवंतपण आदीं फुडेंच पळयलें आनी परगोट केलें. देवान नोरकांत सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गोवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो. देखून भासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकोतात तेंच. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आधीन राखून दवरलाय. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पर म्हाका बोध दिता. देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचें पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बोध दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब. म्हाका राखून घे देवा,
हांव तुका शेरोणा येतां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो ओत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यंत चवथसायेन सुस्त जातोली, कित्याक तूं म्हजो ओत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोर्ती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. उद्गार. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्यो ओस्तोऱ्यो भियोन भियोन आनी व्हड खुशालकायेन ओगोत मोडी नासतना सोमादी सोरशिल्ल्यो कोडसोरून धावां धावी ताच्या शिसांक कोळीत करूंक गेल्यो. आनी ओचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नो मान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून आनी ताचे मुखार सोरपोटून ताचे पांय धरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भियो नाकात, वचून म्हज्या भावांक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतले. त्यो वेतूच चौकीदारांतल्या थोड्यांनी शारांत येवन घडलोलें तितलेंय मुखेल यादनिकांक कळीत केलें. आनी जाणट्यां बराबर जमात करून एक थाराव घेतलो आनी शिपायांक खूब दुडू दिवन म्हणलें, तुमी लोकांक अशें सांगात, आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शीस रातयां येवन ताका चोरयांक घेवन गेले. आनी हें बी राजपालाच्या कानार पडत आमी ताका समजयतल्यांव आनी तुमचेर कांयच जोड येनाशें करतल्यांव. शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयलोले पोरमाणें केलें. आनी ही खबर जुदेवा मदें आयचो दीस पर्यंत चलत आसा. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ म्हणटोच सैनिकांनी पयशे घेतले आनी आपणाक शिकयल्ले प्रमाणें केलें. माथ्यू 28:28 ओळ 15. नियाळाक आदार. पयशे बरे वो वायट असो विचार केलो. हांवें म्हणलें, पयशांनी आमचे घोराबे चलतात. पयशांनी गरिबांचे, दुर्बळांचे, गरजेवंतांचे जिवीत लोव जाता. पयशांनी नोकऱ्यो विकत्यो घेतात. पयशांनी सोत आसलेलें फोट करून दाखयतात. दिसता पयशांनी आमच्यान जाय तशें करूंक जाता. पूण आयचीं वाचपां आमकां एकूच सोत सांगतात. जेजू पुनर्जिवंत जाला आनी हें सोत आमच्यांनी
कितलेय पयशे घेवन लिपोवंक जायना. मारिया मागदालेन आनी हेर ओस्तोऱ्यो पुनर्जिवंत जेजूक पळयला म्हूण धांवून शिसांक कळोवंक वेतात. शीस पयले दुबावतात खरे, उपरांत हें सोत मांडून घेतात. हें सोत जेन्ना शिपाय जुदेवांक मुखेल यादनिकांक कळीत करतात तेन्ना ते मांडून घेनात. धर्मदुतांच्या इतिहासान पवित्र आत्म्यान भरोवन भाग्यवंत पेद्रू जेरुसलेमांत एकठांय जाल्ल्या सगळ्यांक देवान पुनर्जिवंत जेजू वरवीं केल्लीं ओचोऱ्यां विस्मितां आनी खुणां बोळान परगट्टा. ह्या खुणां वरवीं आमी जेजूचेर भावार दवरून ताका परगटूंक उलो करता. आयज पवित्र सभा एका एका संस्कारान पुनर्जिवंत जेजू आमकां आपली कृपा वांटा म्हूण शिकयता. हेच करपेन बरोवन दर दिसा म्हाका भेटलेल्या भावा भयणांक हांव जेजूक परगटूंक तयार आसां. ओ जेजू खरेंच पुनर्जिवंत जाला म्हूण दुबावता. भोव मोगाळ बापा, म्हज्या आनी आमच्या कुटुंबाच्या भावार्था वरवीं दर दिसा पुनर्जिवंत जेजूक आमी स्वतान परगटूंक आमकां बोळान आनी कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.